सुद्धा आयज आमी आमचो मॅनिफेस्टो आमी अनवील करतले आणि गोय राज्यान गोय क्रिकेटी खातीर आमी आमचे जे विजन आसा, जे आमचे कार्य मुखाल्ले कशें आसतले ते आमी थोडक्यात अशें आमी प्रयत्न केला की लोकां मदीं आमच्या क्लबा मदीं पावोवपाचो। प्रत्येक प्रदेशान प्रत्येक स्टेटीन इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आसा। गोय राज्य आणि गोवा क्रिकेट असोसिएशन ह्याच्या वतीन आमी त्या प्रोग्रेसान कितपर्यंत आमी वाटेकरी जावपाक शकता हो एक सदांच प्रश्न आसतालो। आमचे कडेन स्टेडियम ना हे आमचे अत्यंत दुर्भाग्य आसा आणि म्हाका दिसता फुडल्या टेन्युअरान हांव सारको कॉन्फिडंट आसा, कारण ही जर कमिटी आयली जाल्यार आमकां इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हे म्हणजे इन फ्युचराक आमकां मुखाल्ले 3 वर्सांक हो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम गोंयांत पळोवपाक मेळटलो। 2010 डिसेंबरान जवळ जवळ 1,96,1.96 लाख स्क्वेअर मीटर ही जागा थिवीन म्हणून आमी लिजार घेतिल्ली गोवा क्रिकेट असोसिएशनान 2010 आमी आसा 2025 इतली वर्सां जाली। तेन्ना आमी फीस पे केल्ल्यो, आर्किटेक्टाक केल्ल्यो, प्लॅन करपाक अशें बांदतले तशें बांदतले, पूण खंयचे कडेन कांयच जावना। 2010 नंतर 2012 ते 2015 ह्या टेन्युअरान 2012 आमी मावळिंगे जागो घेतलो, तो 1,98,000 स्क्वेअर मीटर आशिल्लो आणि तेन्ना आमी हो गोवा क्रिकेट असोसिएशनान जागो विकत घेतिल्लो अराउंड 45 करोड्स ऑड कितलो आसा 45 करोड्स। तेजे 5 वर्सांनी म्हणजे 2010 थिवी केलो, तेजे नंतर 2012 ते 15 थिवी मावळिंगे केलो आणि 2015 नंतर 2018 गेले आणि आम्ही धारगळे परत लिजार घेतलो गव्हर्नमेंटा कडल्यान, तो परत 1.89 लाख स्क्वेअर मीटर, थंय परत आम्ही 10 कोटी खर्च केले। सो आता आम्ही बारीकशे पळोवपाक गेल्यार आम्ही 60 कोटी ऑलरेडी स्टेडियम बांदता म्हणून आम्ही 60 कोटी मोडल्या, ऑलरेडी मोडल्या 60 कोटी। पूण खंयचे कडेन आमकां गोंयकाराक इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आज पर्यंत पळोवपाक मेळना। आयज गोंयकारांनी आमच्या क्लबांनी हो निर्णय घेवपाचो टायम आसा। आमीच्यो कमिटी केल्यो, हांव कोणाची नांवां घेना, आमी पॉझिटिव्ह मुखार वचपाक आयले हांगा आनी आमी पॉझिटिव्ह मुखार वतले। आमची तयारी इतली फूल प्रूफ आसा की आमी फाल्यां इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम इमिजिएटली आमी पयलें काम ते हातीन घेतलें म्हणून।